सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुजी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या वरा. देव बरो दीस दिव मोगाच्यानो. देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. कोंकणी उलयतली आमची बाबा भयणां सगळ्या संवसाराक शिंपडलेलीं आसात. जावं सगळ्या इंडियेक, पाकिस्तानाक, गाल्फाक, लंडनाक, युरोपाक, कॅनडाक, अमेरिकाक, आफ्रिकाक आनी ऑस्ट्रेलियाक. सान आंतोनीच्या विनंतीन तुमकां सगळ्यांक देवान राखल्या प्रमाण म्हजें मागणें. आयज जुनियाचो 3रो दीस आनी नोवेनाचो 4थो. आयच्या दिसा कातोलीक पवित्र सभा उगडास कोत्ता. 1886 वर्सा मार्तीर कशे मरून गेल्ले चार्ल्स लुवांगा आनी ताचे 22 इश्ट आफ्रिकाक युगांडा म्हणटा त्या देशाक ते भावार्था खातीर मेलोले. आयचे पयले वाचप इश्टानो फाटल्या दिसा भाशेन तोबीत पुस्तकांतले chapter 6 verse 10, chapter 7 verses 1 to 16, chapter 8 verses 1 to 9. हे वाचप तोबियास आनी सारा हांच्या लग्ना वयर भासाभास करता. मार्कुच्या पुस्तकांत लोवांजेल chapter 12 verses 28 to 34. थोडे धर्मशास्त्री जेजूक विचारतात, सगळ्यां भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजू सारकेंच सोंपें करून तांकां सांगता, देवाचो मोग आनी पेऱ्याचो मोग. इश्टानो, नियाल सुरू करचे आदीं एक विनंती. म्हजें नियाल तुमकां बरें समजतलें जाल्यार तुमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. तुमच्या कॅलेंडराचेर वो डायरीचेर वो मोबायलार बसून सदांचीं वाचपां मेळटात. तीं पयलीं वाचात आनी मागीर म्हजो नियाल आयकात. बरी समजुणी तुमकां मेवतली. प्रितीच्यानो, जरी तर तुमी लग्नाचो साक्रामेंत जोडून घेतला जाल्यार आयची पयलीं वाचपां आनी ताचेर नियाळ शिता बीन आयकात. तोबायस आनी सारा काजार जातात. लग्नाची पयली रात, हनीमून नायट. तोबायस आनी सारा दोगांय दिमी घालतात आनी मागणें करतात. साराच्या आदल्या 7 गोरकारांक लग्नाचे रातीक कितें जाल्लें तें तांकां बरी खबर आसा. मागणें करतना तोबायस देवाक सांगता, सायबा, म्हज्या कुडीची आस बागोवंक हांव काजार जावंक ना. सारा एक बरें चेडूं आनी आमच्याच कुलयेंतलें देखून हांव काजार जालां. आमकां दोगांयकूय बोगूस आनी जाणटी पिराय सांगाता सारूंक आमकां निर्मी. इश्टानो, जरी तर आमची क्रिस्ती जोडी भोव करून आमचे दादले असलें मोन घेवन आपलो लग्नाचो साक्रामेंत सांबाळीत जाल्यार कितले आमचे कुटुंब आयज खुशाल आसतले आसले. पूण ना, जायत्या दादल्यांनी आपल्या कुडीची आस बागोवंक आपल्या वस्तोरेक, आपल्या बायलेक आनी दुसऱ्यांकूय पेजेक लायलेलीं आसात. तांचो मान आब्रू उबयला. लग्न जाली म्हणटच घोवान आनी बायलेन एकामेकाक सांबाळूंक जाय. ह्या समाजान चोडोंक आनी वाडोंक एकामेकाचो धीर, आदार आनी बरवसो जावंक जाय. आपलेपण दाखयलें म्हणटच इगो म्हणटा तो वयर सोदता आनी मागीर घोव नाजाल्यार बायल आपल्याक जाय तशें करता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उलो करता देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन देवाचो मोग करप म्हणजे उमेदीचो क्रिस्तांव. उमेदीचो क्रिस्तांव जातलो जाल्यार 2 वस्तू गरजेच्यो: देवाच्या मोगाची आस आनी देवाचें देवसांव. देवाच्या मोगाची आस म्हणजे देवाचो मोग करूंक आमकां भूक आनी तान लागना जाल्यार देवाक आमी बोजूंक पावची नात. ही देवाच्या मोगाची आस आमी कोरण्यांनी दाखय जाल्यार तें देवसांव जाता. मोग आनी मोगाची भावना, मोग आनी मोगाची कर्तुबां दिसून येता
बरो समारियेकार ह्या खणींतल्यान मोग सदांच चालूच दवरूंक जाय. मोग एका दिसाचो वो एका वर्साचो जायना. असलो सदांकाल विस्वाशी मोग करतली जाल्यार उमेद आनी विस्वाशीपण चड गरजेचें. भाग्योन जुवांवांची उतरां पयली चीट हावेस वो 4:20. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणीत पूण आपल्या बाबाचो वो भयणीचो दुवेस करतीत जाल्यार ही मनशां फोटकिरीं. इश्टानो, देवाचो मोग आनी त्याच बरोबर पेल्याचो दुवेस करूंक जायना. तर देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकोया. आमच्याहून देवाचो सुबेज मोग करूंक आनी आमच्या सारको पेल्याचो मोग करूंक सान आंतोनीचो आदार आमी मागुया. हो नियाळ कोबार कोत्ताना थोडे प्रस्न दिसभर नियाळ करूंक. पयलो, तुमी काजारी जाल्यार तोबीत आनी सारा भाशेन सांगाता तुमी मागणी करतात, सांगाता तुमी मिसाक बेतात. तुमी काजारी जाल्यार तोबीत आनी सारा भाशेन एकामेकाक सांगात दिवन एकामेकाक धीर आदार जावंक पावतात. सनातन जेजूचो खुबूच मोग करी. सनातन भाशेन तुमी उमेद दाखयतात देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक. तर कोण तुजो पेलो? तूं तुज्या पेल्याच्या आदाराक पावताय? प्रितीच्या भावनेन हे प्रस्न आमच्या मनांत धरून आतां आमी भाग्योन आंतोनीचे नोवेनाचे मागणें करुया. विनोद कर आमचे खातीर अनंतबोध सनातन आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बासावण्यो प्रार्थुया. नोमान तुका सनातन तूं फॉल निर्मळायेचें आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमची गरज सांगची. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केल्लो इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सनातन माग आमचे पासत. सनातन पिडेस्तां आनी गरजेवतां पासून माग. सनातन काजारी जोड्या पासून माग. सनातन जो कोण काजार जावंक फुडें सोदता तांकां एक बरो सांगाती व सांगातीन मेळोवंक तांचे पासत माग. सनातन आमच्या सगल्या मिशनरी भयणी बाबा पासून माग. सनातन आमची गोंयकारां परदेसान आनी बोटीर काम करतात तांच्या पासून माग. सनातन बऱ्या सामरेकारा भाशेन जायतीं जाणां गुप्तीं गरिबांक आनी पिडेस्तांक गरजेवंतांक आदार दितात तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. देवाची कृपा आमचे थंय सदांकाल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणींक सासणाचें सूख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.